भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिठीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोवचें मुण्यारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातोलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्यांच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. तुमी ती वाचशात तर क्रिस्ताचो गूट हांव कसो समजोतां तें तुमकां कळून येतोलें. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकाच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भाग्यवंत धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची वळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान अनुभवार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे 3 सांदे जाल्यान आनी तेच भासावणेंत तांकांय वांटो आसा. देवाच्या पदवेची कोरणेन म्हाका फावो केल्ल्या कृपेच्या देण्यान ह्या शुभ वर्तमानांचो हांव सेवक जालों. देवान पवित्र केल्ल्या मदें सगळ्याहून ल्हान तो हांव. तरी आसतना ठाव नासलोली क्रिस्ताची दौलत परगडचें देणें देवान म्हाका फावो केलां. आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबे माजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. सर्व रचणार देवान हो गूट काळांच्या ओरंबाक थावन आपणाच्या भितर लिपोवन दवरलेलो. ह्याच खातीर की देवाची अगणीत जाणवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं सर्गींच्या प्रधानांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सोवें देवान सासणाक थावन येवजिलोली मांडावळ. ताचे सोवें ताचेर भावार्थ दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. देवाचें उतर हें जोबाब. सोडवणेच्या जोरींतले संतोसान तुमी उदक काडतल्यात. खरेंच देव म्हजो तारोक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ. ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतले संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जोबाब. सोडवणेच्या जोरींतले संतोसान तुमी उदक काडतल्यात. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या परजांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव सगळे कडेन परगट करात. जोबाब. सोडवणेच्या जोरींतले संतोसान तुमी उदक काडतल्यात. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केलीं नवलां विजमितां. शेकानशेक प्रितुमेचेर तीं कळयात गाजोयात. सियोनांत रावतल्यानो गितां गायोनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जोबाब. सोडवणेच्या जोरींतले संतोसान तुमी उदक काडतल्यात. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हें मात जाणो जायात. खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावा बीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेत्रून म्हणलें, सायबा, आमकांच ओ हेरां सोमेस्तांकूय तूं ही वापार सांगताय? जेजून अशी जाप दिली, घरांत आसलोल्यांक वखदार
घोवांचें माप मेजून दिवंक धोन्यान आपल्या घोराब्याचेर सोत्या दिल्लो कोण विश्वासी आनी शाणो कारबारी जायतसो तुमकां दिसता? आपलो धोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, आपणा कडेन आसा तितल्यांचेरूय तो ताका सोत्या दितलो. पूण परत येवंक म्हजो धोनी लांबाय करता अशें तो चाकोर आपणाच्या भितर म्हणून हेरां चाकरांक आनी चाकोरणींक मारूंक आनी आपूण खावंक पियोंक आनी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावो नासलोल्या दिसा आनी तो नकळो आसलोले घडयेर त्या चाकराचो धोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडतलो आनी अविश्वास्या बराबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या धोनयाची खुशी कितें ती जाणो जावनूय ती पाळूंक तयारी पर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सोट्यांचो मार पडटलो. ती कितें ती नकळो आसलोल्याक ताच्या कर्तुबांक खास्त फावो जाल्यार ताका थोडेच सोट्टे पडतले. ज्या कोणाक चोड दिल्लें आसा ताचे कडचें देव चोड मागतलो आनी ज्या कोणाक चोड पातेल्लें आसा ताचे कडलें देव चोड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.